take an interim order. Nothing has happened. When we asked why it has not happened, what we understand from the minister is, Honorable Minister says, there was lack of communication from the government to the legal department who is handling Madai issues to tell them to start this. म्हणजे फायलूच मूव जाल ना फ्रॉम द गव्हर्मेंट सायड. 9 म्हयने जाले, 9 म्हयन्यान भुरगीं जाता, पूण 9 म्हयन्यान आमगे गव्हर्मेंटा कडेन तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिवपा जायना. सेम वे देर वॉज ऑल्सो अ हाऊस कमिटी members had agreed that the committee should conduct a site visit. So त्या site visitaचो problem same. Never there has been a file moved in order to initiate. आणि जरी तरी सायट विजिटा समज जरी तरी मागले ते म्हणटले द मॅटर इज इन सब कोर्टा आहा. सो कोर्टा आहा जाल्यार कोर्टांतली ऑर्डर येवपा जाय न्ही. सो आज डिस्कशन हें जालें ना म्हणून 9 म्हयने जाले ना म्हणून आज डिस्कशन जाला की वी वील गो टू कोर्ट एंड गेट अ कोर्ट ऑर्डर फॉर सायट इन्स्पेक्शन. सो फायनली वॉट वी सी हियर इज वी आर ओनली हॅव्हिंग मिटिंग्स दॅट टू 9 months and meeting we are holding. And what was discussed 9 months, this government is not initiating anything. We are only saying the matter is in court. We are trying to pass the time. At the end of the day, हेच दिसता की हे सरकारा कडेन म्हादय वाचोवपा जावपा ना. We also put up a suggestion that we should go and meet the government. कर्नाटका गव्हर्मेंटा वचून मेळपा जाय. सो ते कर्नाटका गव्हर्मेंटा वचपाक मेळपा रेडी नाय. कित्याक रेडी नाय ते म्हाकाय खबर ना. We already have the Congress over here as an opposition. They can make coordination with the government over there and have a discussion. तेही ते करपा रेडी नाही. सो कांयच करपा रेडी नाही. दे आर नॉट फॉलोईंग द मिनिट्स ऑफ द मीटिंग. दे आर नॉट मुव्हिंग अहेड. आज जे रिक्वेस्ट गायले आहे, द नेक्स्ट मीटिंग इज गोइंग टू हॅपन प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ डिसेंबर. तेज्या पयलीं ते कोर्टान वचून हें करपा लायला. सो फायनली वी वील सी दॅट दीस गव्हर्मेंट इज नॉट इंटरेस्टेड अँड दीस गव्हर्मेंट कॅनॉट मॅनेज बिकॉज दीस इज ऑल वोट बँक पॉलिटिक्स. गोंय वोट उणी आहाय, गोंय MP उणी आहाय, कर्नाटका MP चड आहाय आनी तेंक हें सगलें हें गणितें केल्लें. आम अशें उलयलें म्हणटरी आम पॉलिटिक्स कोताय. पॉलिटिक्सूच न्हू हें. पॉलिटिक्स जरी तर जायना आशिल्लें जाल्यार म्हादय कशें वयता आशिल्ली. आज म्हादय गेल कित्याक? बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंटरफरन्स. वी आर इन ऑपोजिशन. वी आर रिक्वेस्टिंग. वी आर पुटिंग इट ऑन द मिनिट्स ऑफ द मीटिंग. बट कांयच जायना. कांयच मूव जायना बिकॉज फायल इज नॉट. अँड 9 months जाले. नाव द आन्सर इज दॅट द गव्हर्मेंट हॅज failed to communicate with the legal department in order to arrange all these things that has been discussed. So this is ही परिस्थिती जाल्ली हा. गोंयकारांक फकत कळपा बरें की जेन्ना म्हादय डायवर्ट जातली आनी सगळें जें उदक वयतलें तें वयतलें, हारें उदक सगळें जें आहा मांडोवी सावन हारें उदक सगळें हे गांवांनी भितर सरपा लागतलें. हारें उदक भितर सरलें म्हणटरी जें जितलें वेजिटेशन आहा, जें जितलीं शेतां ही सगळीं हारसान वयतलीं. आमगेलें सगळें वायल्ड लायफ आहा तें काबार जातलें. दीस इज द बॉटम लायन. म्हादय कित्याक जाय इन ऑर्डर टू मेक शुअर टू प्रिवेंट ऑल दीस दॅट इज हॅपनिंग. आनी हेच जर परिस्थिती अशें करून रावली कोर्टान तासा म्हूण सांगलें जाल्यार हें जायना. आम लास्ट टायम एसेंब्ली उलयल्लो हांव की CCTV कॅमेराज कितें म्हणटरी आसताय आनी फकाण केल्ल्या भाशेन कोताय. बट वाय कांट वी गो टू कोर्ट अँड आस्क फॉर अ कोर्ट ऑर्डर टू इन्स्टॉल CCTV कॅमेराज? वॉट इज द मिनींग ऑफ CCTV कॅमेराज? आमी आतां जी ही कमिटी आहा, हाऊस कमिटी वचोन इन्स्पेक्ट करपा मागताय. फॉर वॉट? चोवपाक न्हू कितें जालें तें थिंगा आमगे दोळ्यान चोवपाक. सो CCTV न्हू चोवपाक जाता. सो कोर्टा ऑर्डर जर तरी हाडली टू प्लेस CCTV कॅमेराज, कॅमेरा तेय चोयतले आमी चोयतले. बट द होल आयडिया इज सो दॅट वायलेशन डोंट हॅपन. बट हें सांगिल्लें म्हणटरी वय म्हणटाय, केन्ना वय म्हणटाय, केन्ना फॉलो करनाय, केन्ना फकाण करताय. बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर टॉकिंग अबाउट गुगल इमेज. वॉट डज गुगल इमेज शो? गुगल इमेज शोज थिंग कितें चलता, कितें जालां. CCTV कॅमेरा तेंच सोदता न्हू. गुगल इमेज फ्री, कोर्टा ऑर्डर नाका. पूण CCTV कॅमेरा कोर्टा ऑर्डर जाय. सो एटलिस्ट पयलें म्हणटाय कोर्ट दिवपा ना, त्या एलाव करपा नाय. तुमी रिक्वेस्ट घातल्या, तुमकां कोर्टां वचोन सांगलां की CCTV कॅमेराज घालपा दियाय म्हूण. बिकॉज ऑफ दीज रिजन्स आमी अशें करून गेल्ले तेन्ना असंच वायलेशन पळयल्लें आनी तें वायलेशन आनी फर्दर जावपा नाका म्हूण कॅमेरा मॉनिटरींग जाय. ताका लागून हांगा परमिशन दी. कोण म्हणटा की कॅमेरा ऑफ उडयतलो म्हूण. कसलो ऑफ उडयतलो? जाल्यार वायलेशन ऑफ द कोर्ट ऑर्डर जावपा ना. कोर्टान ऑर्डर दिली कॅमेरा घाल म्हूण आनी कॅमेरा ऑफ उडयलो जाल्यार वायलेशन जालें ना आनी इतलें स्ट्रॉंग जालें ना. सो कितें उलयताय, कितेंय करपाक जाताय. सो द जेन्युननेस इज नॉट देयर, इंटेंशन इज नॉट देयर. सो आय थिंक पीपल ऑफ गोवा आर वॉचिंग अँड पीपल ऑफ गोवा हॅव टू डिसायड की कितें आनी कितें सारकें तें आनी कितें करता तें. लोकांगे डिसिजन इज सुप्रीम. Minister says but our Madai case is very strong on our side. ना म्हादय केस इज स्ट्रॉंग. तेच म्हणटाय की सुप्रीम कोर्टा ऑर्डर घेवन पयलीं आतां बिफोर January 2025 देर वॉज एन इन्स्पेक्शन विथ आवर इंजिनियर्स, their engineers, and all engineers did not come on a common platform to make a common report. So common report असो 3 रिपोर्ट गेले.
सो 3 रिपोर्ट गेले म्हणटकीर कन्फ्युजन जालें ना. कितें कन्फ्युजन जालें? आमगे रिपोर्ट म्हणटा की उदो डायवर्ट जाला, तांगे रिपोर्ट म्हणटा उदो डायवर्ट जालें ना. सो वॉट इज द एक्चुअल थिंग? एक्चुअल थिंग कॅन कम ओनली टू CCTV मॉनिटरींग न्हू. एक्चुअल थिंग डे टू डे बेसिसाचेर मॉनिटरींग जावपा जाय न्हू. सो ते डे टू डे मॉनिटरींग करतो जाल्यार कॅमेरा घालतो जाल्यार सुप्रीम कोर्टाचो परमिशन हाडपा जाय आनी ते हाडटा जाल्यार मिनिस्टरान फायल मूव करपा जाय. कॅमेरा ऑफ करतले, बंद जातलो, लायट गेलो जाल्यार कॅमेरा वयतलो, असली गजाल्यो ह्यो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.